सगळ्यांना नमस्कार. अनुपमा भट्ट आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनाके स्वागत. आज एक स्पेशल पुलाव करता असावा. तक बासमती राईस पळायची लायकोन 3-4 उद्दा काणू धुवून 20 निमिष तिंबयतं असं हे कोकोनट मिल्क पुलाव म्हणून सांगून. हाजी स्पेशालिटी कसं म्हणाली कोकोनट मिल्कांतू हे शिजोचे ते देखून नारला रोस जावका हांव एक मिडियम साईज लायक जिवो नारळ काणू ते कांतून ताजे रोस कांड व्हरतं असं हक्का एक्का रोसू 2 रोसू 3 रोसू म्हणून सांगून 3 रोसांनी काढून आमकां कितले आमी तांदूळ काडला म्हळ्यार 1 ग्लास तांदळाक 2 ग्लास नारला रोसू घालच्यो ते अंदाज दवरून तितले उदक घालून एक पंथाका पिळण काडचे पातळ पातळ करून नारला रोस घाल्यार टेस्ट येना तशें देखून हांव हांगा 3 ग्लासाचे करता म्हळ्यार 3 पावा अंदाजा ते देखून 6 ग्लास नारला रोस जावका म्हाका तितले उदक घालून हांव रोस कांड दवरला आनी व्हरलेले तयार करून दवरला हांगा एक 3 व्हड सायज पियाव स्लायस करून दवरला फ्रोझन पीस ऑलरेडी उदकांत घालून दवरला अशें हांगा मशरूम शिनून दवरला इतले घालचे आनी हाका कॅरेट बीन्स हें ते तसले कसले घालचे ना इतले घालचे मायल्ड पुलाव हो हाका 1 ग्लासाक 2 चमचे तूप घालचे तशें हांव 3 ग्लासाक 6 चमचे तूप घाला मस्त तूप घालून ना ते तूप होऊन जाले कुडले पळयाचे हाका होल गरम मसाला म्हळ्यार 4 दालचिनी 4 लवंग आनी 4 येळू तितलेची ते धाडाचे आनी घालचे ते जस्ट फ्राय जाले कुडले आले लसूण क्रश करून घालचे हांव केन्नाय हांव आले लसूण यूज करचे कडेन फ्रेश धाडानूय यूज करचे आले लसूण पेस्ट हांव यूज करना ते रेडीमेडांतूय यूज करना तुमकां कसं जावका ते यूज कर येता ते फ्राय जावन चिकी परंबोळायलो म्हणटना पियाव स्लायस केलेले पळयाची ते घालचे आनी 4 इतर मिरसांगा म्हळ्यार हांव 3 पाव घाला देखून तुमी 1 ग्लासा करता जाल्यार 1 जेवो 2 म्हळ्यार तिक करूं ना हें मस्त मसाला परत कसले घालूं ना बरी मायल्ड हें आतां हांव हाजी स्पेशालिटी कसं म्हणून तुमकां सांगता म्हळ्यार हें यूथ ऑफ GSB प्रेझेंट्स अरुणा मसाला GSB शेफ नंबर 1 सीझन 1 सेकंड रावंडा भितर हांव म्हाका विनींग जाल्लें हांव डिशी हें तुमी पळोवन आसतलें यूथ ऑफ GSBचे चॅनल काडून तुमी पळयल्यार तुमकां हें जजेसान मोस्ट एप्रिशिएट केलेलें म्हगेलो पुलाव टॉप 1 येयला हांव आतां ते पियाव सम गोल्डन कलर आयले कुडले आमी शिनून दवरलेले मशरूम घाल्ले आनी ग्रीन पीस हांव म्हणलें पळय फ्रोझन पीस हे तुमकां जाय जाल्यार फ्रेश ग्रीन पीस यूज कर येता आतां हें पुरो लायक करून सोटे करून घेतलो जस्ट 2 निमिश मस्त करचें ना हाका 1-2 निमिश चाळून घेवचें तातूंत भितर नातल्यार आतां मशरूम उद्दा सोडता वता आतां आमी नारला रोस ऑलरेडी कांड दवरला हांगा ते लॅक करून घालचे हांव हांगा 3 ग्लास तांदूळ म्हळ्यार 3 पाव अंदाज घाला देखून 6 ग्लास 2 ग्लासा लेकार 6 ग्लास नारला रोस घालता असं तो नारला रोस कतकते हो आमगेले ते दोनीच रावंड भारी टफ आशिल्ले आमकां 2 मसालो दिलेलो तांतूंत भितर ते यूज करून 1 रायस आयटम 1 आनी कसले आयटम कोरका म्हणून सांगिल्ले ते वेळी ते स्पॉट सांगचे देखून मस्त कश्ट जाता आमगेले कम्फर्ट झोना चुकून भायर वचून आमी ते करता आसची पण आतां मीठ घालें मीठ घालून ते नारला रोसाक खतखत आयलो आतां आमी 20 निमिष तिंबोवन ड्रेन करून म्हळ्यार आतां उद्दा पुरा निस्तान दवरलेलो तो तांदूळ घालता ते म्हाका एप्रिशिएशन कसलें हे पुलावा मेळ्ळें म्हळ्यार 90 डिग्री पुलाव म्हणून तांदूळ तशी शिजला काय भारी लायक जाला काय म्हणून म्हाका गोतना ते 90 डिग्री स्पेशालिटी कसले ते कसले म्हूण म्हाका गोतून आशिल्लें हांव एवरी टायम पुलाव जो बिरयानी करतना तशी येता तेन्ना पयर म्हाका आमगेल्या शेफान सांगून म्हाका कळ्ळें ताका 90 डिग्री म्हणटाची म्हूण सांगून एक कसं म्हळ्यार हें मस्त घडे ओपन करून चाळतर रावच्यान जस्ट 1 वळा जेवो 2 वळा चाळ्ळ्या पुरो ते होगूर पळय शिकून होगूर चाळका आतां आमी घाल्लेलं नारला रोस पुरो लायक करून खतखत येयले ते तांदळा वटू जस्ट 1-2 वळा चाळचे आनी वापास धांकून दवरचे 5-6 निमिश धांकून दवरतना तो तांदूळ तांतूंत भितर 75% कूक जावन येता तितले शिजोवची हे पण तेन्ना म्हणटा तो नारला रोस पुरो आट्टून येता तांदूळ ते परत तांडून घेता आतां वापास धांकून दवरता 5-6 निमिश येतना ते करेक्ट शिजून येता 5 निमिश नंतर तुमकां दाखयता पळयाची कशें जाला म्हूण सांगून आतां पळया आतां ते नारला रोस पुरो तांडून घेतला ड्राय जावन आयला 75% कूक जाला हे आतां हांव गॅस ऑफ करता आनी धांकून दवरता वापास तशीची तांणी दम घालचें म्हूण म्हणटाच काय हाका आमी सिम करून दवरचें म्हूण सांगचें दम मार दवरला पळय आतां ओपन जाल्यार हांव ऑफ केलेलो गॅस 7-8 निमिश नंतर ओपन करून पळयतना पळयाची आमगेल्या शेफान सांगिल्लें एप्रिशिएट केलेलें ते 90 डिग्री पळय पुलाव जाल्ला हांगा 90 डिग्री म्हळ्यार कसलें ना खंयचे एंगल आसून पळयल्यार ते तातूंत शिकता कळना स्ट्रेट अशी 90 डिग्री रब्बून आसता काय पळयाची दिसता तुमकां
हें तांकां भारी खूश जाल्लेलें म्हाका गोत्तसून केलेलें नाही हांव अशी करची क्रम तितलेचे ते 90 डिग्रीनी म्हणून फस्ट कळलेलें म्हाका हें हुनूची हो कोकोनट पुलाव खाव का पळया ते नारला रोसाचे पोरंबोळान तूं हायलायट जावचें हुनू हो नारला रोसा पुलाव कसले एक तीक साईड डिश घेवन खाव येता पुलियोगरे मसालो दिवन कसले करका म्हणलें देखून थंय पॅन्ट्री रे वांयगण आशिल्लें हांव ते मसालो यूज करून वांयगणाचे एण्णेगाय केल्ले ते भारी पुरा जन इश्ट जाल्ले हांव आज एण्णेगाय केला तुम्ही पुरा जन हो सुपर टेस्टाचो आमगेलो कोकोनट मिल्क पुलाव कोण पळया ताका कसले साईड डिश जाव का म्हण ना तशी खाव येता नारला रोसो इतले लायक हायलायट जात म्हणा ताजी पुरंबोळ सक्कट जनाय ट्राय करा आणि कमेंट सेक्शनात तुमगेले कमेंट घालू विसरू नकाची सगळ्यांक धन्यवाद.